नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव संजीवी। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। जागृत गोंयकारांनी सुभाष वेलिंगकाराच्या विधान आड केले पोरणे गोंय आंदोलन। तीन फुकट सिलिंडरांची स्कीम अटी सयत काँग्रेसीन काढलो सिलिंडर म्हारगाये वयल्यान भाजपाचेर फोग। लाउडस्पीकराचो विषय धर्मीक कर नाकात केल्यार आमी धर्मीक पद्दतीन दितले उत्तर, राज ठाकरेची शिटकावणी। धार्मिक एकसार तिगोवन दवरपाक गोंयकारांनी वादग्रस्त, विधानाचेर करचेर दुर्लक्ष, माविनाचो गोंयकारांक सल्लो। गोंयान भूंयमाफियाच्या दादागिरीक पाळो दिवचो ना, रानामंत्री विश्वजीत राणेन हडफड्यात चालू आशिल्ले बेकायदेशीर दोंगर कापणी उडयली बंद। महाराष्ट्र दिनादिसा विरोधी पक्ष फुडारी देवेंद्र फडणवीसान काढलो ठाकरे सरकाराक वडीर। आता पळोवया खबरो विस्तारान। सुभाष वेलिंगकार हांणी गोंयचो साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियरा विशीं केल्ल्या वादग्रस्त विधानाचो निशेध म्हण आयतारा जागृत नागरिकांनी पोरणे गोंय निशेध मोर्चा काढलो। गोंयान सगळ्या धर्माचे लोक एकजुटान रावात। वादग्रस्त विधान करून गोंयान धार्मीक वाद निर्माण करपाचे प्रयत्न कोणे करचे न्ही। जशे इतले वर्सां सगळ्या जातीचे लोक गोंयान एकजुटान रावतात तशेंच हाच्या फुडें रावचे आनी असल्या वादग्रस्त विधानाक लोकांनी बळी पडचे न्ही म्हण तृणमूल काँग्रेसीचो फुडारी समील वळवयकर उलयलो। आज जे गोंयान वातावरण चल्लां खंय तरी धार्मीक सलोखो हांगा पिड्ड्यार करपाचें तें अत्यंत गंभीर आसा आनी वायट दिसता। ज्या वेळार स्टेटमेंट आयलो सुभाष वेलिंगकाराचो त्या वेळार म्हाका दिसता हांव गोंयान नासलो आनी त्या वेळार मागीर हांवें एक म्हजो स्टेटमेंट रिलीज केलो की गोंय आमचें देशांतलें एक अशें राज्य, अशी स्टेट की जी कोणाकूय एक उदाहरण दिवं शकता, एक एग्जाम्पल दिवं शकता कम्युनियल हार्मनी म्हणजे कितें। कारण आमी देशा गोंया भायर खुबशे कडेन पळयता की धार्मीक तेड, ह्या धर्माची झगडी त्या धर्माची झगडी एकामेका बरोबर जाता, पूण गोंयान देवाच्या कृपेन आज पर्यंत कितेंच जालें ना। कारण आमी गोंयकार सगळे एकी कडेन आसा, जरी वेगळ्या वेगळ्या धर्माचे हांगा लोक रावता, आमचो हांगा धार्मीक जो संतुलन आसा, धार्मीक जे आमी बॅलन्स दवरलेले आसा ते सगळे आमकां देवांची ती देण आसा आनी त्या खातीर खंय तरी हें पिड्ड्यार करपाक जायना आनी हें अशेंच उरपाक जाय, अत्यंत म्हत्वाचें आसा। वेंचणुके मजगतीं भाजपान गोंयांतल्या दर एका घरान 3 गॅस सिलिंडर फुकट दितले अशें जाहीर केल्लें। मात आतां ते सिलिंडर दरिद्र रेशे सकयल्या लोकांकच मेळटले अशी जाहीर जाल्या उपरांत ह्या मुद्द्या वयल्यान आतां भाजपाचेर टिकांचो पावस पडत आसा। जाल्यार रेशन कार्ड शिवाय वर्सुकी 5 लाखां परस कमी उत्पन्न आशिल्ल्यांकूच हे 3 सिलिंडर फुकट मेळटले अशें RDA मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगले। 5 लाखां परस कमी उत्पन्न आशिल्ल्या घराब्यांक सरकारी प्राधान्यीकरणा कडल्यान उत्पन्न प्रमाणपत्र घेवचे पडटले आनी ते RDAक दिवचे पडटले। 3 सिलिंडराचे पयशे LPG डीलर्साच्या खात्यान न दिता ते पात्र थारिल्ल्या घराब्यांच्या खात्यान जमा करतले। निकत्याच जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसकेन हाचेर चर्चा करून हो निर्णय घेतला अशें गोविंद गावडेन सांगले। आमी सध्याक नेम आनी कायदे तयार करपाच्या प्रक्रियेंत आसून ही येवजण चालीक लागपाक जून मेरेन वाट पळोवची पडटली। तशेंच खंयच्याय निकशाक बगर ही येवजण चालीक लायल्यार राज्य सरकाराचेर 132 कोटी रुपयांचो अर्थीक सांवड येवपाची शक्यताय आसा। नव्या सरकाराच्या पयल्या मंत्रिमंडळ बसकेन एप्रिला सावन दर घराब्याक दर वर्सा 3 फुकट LPG सिलिंडर दिवपाचे येवजणेक मान्यताय मेळिल्ली। इतले मजगती कमर्शियल सिलिंडरांच्या दरांत बरीच वाड जाल्ल्याचे जाहीर जाल्या।
या दरान सुमार 103 रुपयांनी वाड जावन सिलिंडराचें मोल 2355 चेर पावला. या दर वाडीक लागून केंद्र सरकाराचेर बरीच टिका जायत आसा. दरवाड हो भाजप सरकाराचो उपहार काय वार असो प्रश्न करून काँग्रेसीचे फुडारी अलका लांबान भाजपाचेर बरीच टिका केली. पूछना चाहते हैं, बढ़ती महंगाई मोदी सरकार का उपहार या वार? ये है क्या? ये मोदी सरकार का उपहार है या वार है? 1 मार्च 2022 को कमर्शियल गैस सिलेंडर 19 किलोग्राम की कीमत 105 रुपये बढ़ाई गई. 1 मार्च 2022 को 105 रुपये. 1 अप्रैल 2022 को 250 रुपये 250 रुपये बढ़ाया गया. और आज 1 मई को कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत को 102 रुपये 50 रुपये बढ़ा दिया गया. 8 महीने 50 पैसे बढ़ा दिया गया. 8 महीने में अगर आप देखेंगे एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत को मात्र 8 महीनों में 618 रुपये 50 पैसे बढ़ा दिया गया है. ये 1 अक्टूबर से 1 मई के बीच में सीधा ये महंगाई का वार उस आम और गरीब जनता पर है. लाउडस्पीकराचो विषय धर्मीक न्हय, पूण जर ह्या विशयाक धर्मीक रंग दिल्यार आमकां ताचें उत्तर धर्मानूच दिवचें पडटलें अशें वक्तव्य महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचो मुखेली राज ठाकरेन केला. संभाजीनगर म्हणल्यार औरंगाबाद जाल्ले सभेन तो उलयतालो. आमची इत्सा नासतना आमकां तोकाची भुमिका घेवंक लायनाकात अशी शिटकावणी राज ठाकरेन दिल्या. आणि त्या दिवशी पण मी सांगितलं होतं, आज परत मी तुम्हाला सांगतो, लाऊडस्पीकर हा सामाजिक विषय आहे, हा धार्मिक विषय नव्हे. आणि लाऊडस्पीकर या विषयाला जर समजा तुम्ही धार्मिक वळण देणार असाल तर त्याचं उत्तर आम्हाला धर्मानेच द्यावं लागेल, एवढं पण तुम्ही लक्षात ठेवावं. आमची इच्छा नसताना आम्हाला टोकाची भूमिका घ्यायला लावू नका. सगळेच्या सगळे लाऊडस्पीकर हे अनधिकृत आहेत. सगळेच्या सगळे लाऊडस्पीकर अनधिकृत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं पण आहे की स्थानिक पोलीस स्टेशनला किंवा त्यांना विचारल्याशिवाय तुम्ही लाऊडस्पीकर लावू शकत नाही, त्यांची परवानगी घ्यावी लागते. किती मशिदींकडे परवानगी आहेत? कोणाचकडे परवानग्या नाही आहेत. गोंयचे धार्मीक एकचाराक सांबाळून दवरपाची जबाबदारी जण एक गोंयकाराची आसा. गोंयकारांनी केन्नाच जाती धर्माचे वाद करूंक ना. ते खातीर कोणेंय कितेंय विधान केलें जाल्यार गोंयान वाद करपी घडणूक जावपाक जायना अशें मत पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी व्यक्त केलां. वास्कोच्या कदंब बस स्टँडाचे पयले प्राधान्य दिवन पुराय करतलो अशें तांणी म्हणलां. वास्कोच्या नवे वाडे वाठाराच्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाच्या सुरवातीक कार्यावळी वेळार तो उलयतालो. ह्या वेळार वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हजर आशिल्ले. We should not do anything. No individual is above the friendship, the brotherhood and the unity that is there amongst Goan. Nobody can come in the way. आणि कोणेय कसले स्टेटमेंट केले इथे कायच्या काय उलयले म्हूण आमचे गोंयकार केन्नाच गोडी पडपाना. आमी सदांच एक हे वेगळो जार मानूकूच ना. आमी सदां भाव कशे रावल्ले आसा. आमी धर्म मानिना, जातीचेर वचना, कातीचेर वचना. आमी गोंयान एक उदाहरण जाल्लें आसा गुड कम्युनल हार्मनी एंड वी हॅव टू मेंटेन इट एट ऑल कॉस्ट. हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणून उलयता. दॅट बस स्टँड इतलो ते पेंडींग उरलेले. आय एम गोइंग टू गिव इट टॉप प्रायोरिटी. आय वॉन्ट टू टेल माय ऑनरेबल MLA दॅट एमंग ऑल द बस स्टँड म्हाका टॉप प्रायोरिटी ताका दिवचीच पडटली. बाकीचे म्हणटा तो सांगतलो. तेजे फीश मार्केटूय उरला, हांव थिंगाय मदत करतलो.
हडफड्या बेकायदेशीर पद्दतीन दोंगर कापून सुरू आशिल्ले हॉटेलाचे बांदकाम नगर नियोजन खात्यान आयज बंद उडयले. अशा प्रकारच्या बेकायदेशीरपणाक गोंयांत थारो दिवचो ना अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हणला. या बेकायदेशीरपणा आड रान तशेंच नगर नियोजन खात्याच्या कायद्या प्रमाण कारवाय सुरू जाल्या गोंयान भूंयमाफियाच्या दादागिरीक पाळो दिवचो ना अशी सणसणीत प्रक्रिया विश्वजीत राणे हांणी व्यक्त केला. हडफड्या सुरू आशिल्ल्या या बेकायदेशीरपणा आड NGPDAच्या अधिकाऱ्यांचेर खर कारवाय करतलो. PDA आनी TCP हांच्या घाळपणाक लागून या बेकायदेशीरपणाक तेको मेळ्ळो अशें प्रतिज्ञापत्र हांव अधिकाऱ्या कडल्यान न्यायालयात सादर करतलो अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. गोवा फावंडेशनान घातिल्ल्या याचिकेक फावो ते पुरावे सरकार न्यायालया मुखार सादर करतलो अशें राणेन म्हणलें. तुम्ही म्हळ्यार हिंदुत्व न्हय अशें म्हणीत महाराष्ट्राचो विरोधी पक्ष फुडारी देवेंद्र फडणवीसान कोणाचेंच नांव घेनासतना ठाकरे सरकाराचेर उत्तराचेर फाट पेटयले. फुडले उलयतना तांणी हे लक्षांत दवरात, जेन्ना तुमी भ्रश्टाचार करतात आमी तुमच्या वांगडा जेलींत वयतात तेन्ना महाराष्ट्राची बदनामी जाता. तुमकां लज दिसपाक जाय की तुमकां लागून महाराष्ट्राचे दाग पडटा अशें म्हणून तांणी ठाकरे सरकारा विशीं तिडक उक्तायली. करून देण्याची वेळ ही आज आली आहे आणि म्हणून त्यांना वारंवार मी सांगतो, तुम्ही म्हणजे महाराष्ट्र नाही, तुम्ही म्हणजे मराठी नाही. आणि आज हेही सांगण्याची खरं तर वेळ आली आहे की तुम्ही म्हणजे हिंदू नाही. पण मी हे म्हणणार नाही, मी हे म्हणणार नाही. मला हिंदूंची संख्या कमी करायची नाही. आणि म्हणून त्यांना एवढंच सांगू इच्छितो, लक्षात ठेवा, तुम्ही म्हणजे हिंदुत्व नाही. हिंदुत्व ही एक अशी व्याख्या आहे, जी एक अशी जीवन पद्धती आहे, ज्या जीवन पद्धतीनं जगातल्या सगळ्यात जुन्या सभ्यतेच्या माध्यमातनं, संस्कृतीच्या माध्यमातनं या संपूर्ण जगाला व्यापत असताना प्रत्येक व्यक्तीला जीवनाचा एक मार्ग दाखवला. ते खरं हिंदुत्व आहे. त्यामुळे तुम्ही म्हणजे हिंदुत्व नाही. आणि हे लक्षात ठेवा, ज्यावेळी तुम्ही भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार करता आणि ज्यावेळी तुमचे सगळे साथी सवंगडी जेलमध्ये जातात, त्यावेळी महाराष्ट्र बदनाम होतो. त्यावेळी या महाराष्ट्राचं नाव संपूर्ण भारतामध्ये खराब होतं. त्यामुळे शरम वाटली पाहिजे की महाराष्ट्राच्या नावाला बट्टा लावण्याचं काम आज तुमच्या सरकारमध्ये या ठिकाणी होत आहे. विसवा उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. सुभाष वेलिंगकारान केल्ल्या धर्मा संबंदांतल्या वक्तव्याचेर मुख्यमंत्री कित्याक कांयच एक्शन घेयना अशें विचारीत रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान प्रश्नाचो उजो पेटोवन भाजपा सरकाराचो बरोच धुंवर काडलो. ह्या सगळ्या घडणुकी फाटल्यान भाजपाचें षडयंत्र आसा, हे भाजपाचेंच कारस्थान आसा असो आरोप करीत आनी हें खरें नासत जाल्यार घडणुकेचेर मुख्यमंत्र्यान फाल्यां स्टेटमेंट दिवचो अशें आवाहन मनोज परबान केलें. रिलीजनाचेर डिबेट करून, तुम्ही हिस्ट्री डिबेट करून पोटां आमची भरतले. तो वेलिंगकर आमचे पोट भरतलो, तो वेलिंगकर तो जाणटो आमकां पोसतलो, आमच्या आवय वखदां जायची हाडून दितलो, आमच्या भुरग्यांक शिक्षणाक पयशे जाय तो जाणटो वेलिंगकर हाडून दितलो. त्या तेची हिंदू महाआघाडी हाडून दितली गोंयकारांक. कोण हाडून दितलो? आमच्या बायकांक फाल्यां पेट्रोल घालपाक जाय, आमकां इन्स्टॉलमेंट भरपाक जाय, आमकां रावपाक एक घर जाय, आमकां एक धंदो जाय, मार्केटात जागो जाय, हो जाणटो दितलो, वेलिंगकर दितलो हाडून. आणि सीएम आता कितें पळयता? प्रमोद सावंत असले गोंयांत चलता. तुम्ही ओगी रावतात फक्त. आमकां 100% गॅरंटी आसा की बीजेपीचे षडयंत्र आसा आणि बीजेपीची कन्स्पिरसी आसा. ना जाल्यार सीएम फाल्यां स्टेटमेंट दितलो. सीएमान स्टेटमेंट दिवपाक जाय. कॉमनल हार्मनी गोंयची डिस्टर्ब जावपाक जायना, म्हणजे जावपाक जायना. आमी हे जावपाक दिवचे ना. इंधनाचे मोल हेर सगळ्या राज्यांनी देंवल्यात, मात महाराष्ट्र सरकार मात हें मोल उणें करपाक पळयना.
इंधनाचें मोल कित्याक कमी करपाक मेळना हाची वेगवेगळी निमतां हे महाविकास आघाडी सरकार दिवपाक लागला. इंधन वेलो वॅट कमी करून महाराष्ट्रांतल्या लोकांक सरकारान म्हारगायेंतल्यान लोकांक थाकाय दिवची अशी मागणी महाराष्ट्राचे विरोधी पक्ष फुडारी देवेंद्र फडणवीस हांणी केला. भाजपाचे सरकार आशिल्ल्या हेर राज्यांनी इंधनाचें मोल उणें केल्या मागीर महाराष्ट्राच्या सरकार ते कित्याक जमना काय असो प्रश्न तांणी सरकाराक केला. खरं म्हणजे अतिशय लघु दृष्टिकोन, सूक्ष्म दृष्टिकोन या सरकारचा आहे. शॉर्ट साइटेड अशा प्रकारचं सरकार आहे. या सरकारला केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांनी पुरतं उघडं पाडलंय. 1,20,000 कोटी रुपये पेट्रोल डिझेलच्या वॅटवर सरकारनं कमावले आणि आता मात्र ज्यावेळी हे दर कमी करण्याची वेळ आली त्यावेळी मात्र अतिशय चुकीच्या पद्धतीनं या ठिकाणी वेगवेगळे बहाणे केले जातात. देशातल्या भाजपच्या सगळ्या राज्यांनी पेट्रोल डिझेलचे भाव कमी केले. बाजूच्या गुजरातमध्ये, बाजूच्या दीव दमणमध्ये, बाजूच्या गोव्यामध्ये 15 रुपयांनी भाव कमी आहे आणि या ठिकाणी मात्र हे सरकार ते कमी करत नाही आहे. दुसरं असं, या सरकारनं जे सांगितलं आमचे जीएसटीचे पैसे यायचे आहेत तेही वित्त राज्यमंत्र्यांनी आकड्यासहित हा दावा किती खोटा आहे आणि जे उरलेले पैसे आहेत ते कसे या ठिकाणी जुलै ऑगस्ट पर्यंत द्यायचे सगळं सांगितलेलं आहे. त्यामुळे या सरकारने बहाणेबाजी बंद केली पाहिजे आणि तात्काळ पेट्रोल डिझेल वरचा वॅट कमी करून महाराष्ट्रातल्या जनतेला दिलासा दिला पाहिजे आणि आपला खोटारडेपणा बंद केला पाहिजे. आयतारा बेलपार हांगा लोकांनी केल्ल्या जल आंदोलनाक बशिल्ल्या लोकांक थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकारान तेंको दिवपाचें आस्वासन दिलां. हो प्रकल्प जर लोकां खातीर म्हारग थारता जाल्यार तो पुराय तरेन बंद करतलो अशें आस्वासन लेगीत आमदारान दिल्ल्यान आंदोलकांनी आंदोलन स्थगीत केलें. तशेंच हे प्रश्नाचेर उलोवंक आनी ताजो सुटावो करपा खातीर थळावे आनी अधिकाऱ्यां कडेन उलोवपा खातीर बसका घेतलो अशें प्रवीण आल्लेकारान हे वेळार सांगलें. हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट करता, हांव तांकां हाडटा, तेंच्यो फायली हाडटा, तुमकां हाडून बसयता थंयसर. पयलीं आमी तांकां विचारया हो प्रकल्प आमकां फायद्याक हो ना तो, कित्याक हे जाणून पयलीं घेवच्या पयलीं आमकां कांय फायदो ना हांगासर बंद घालपाक. कित्याक हो सेंट्रलाचो प्रोजेक्ट हो प्रोजेक्ट आमकांय फायद्याक जावंक शकता. एक टायम मोपाक उदीक सोडून आमकां कितें सेफ उदक चड सुबेज मेळोन आमकां पब्लिकांक फायदो जावंक शकता. वा ना तें आमी पयलीं विचारया, विचारून मागीर आमी कितें करपाचें तें मागीर करया. पयलीं तुमी तेंच्या कडसून जाणूनच घेवंक ना, पयलीं तेंच्या कडेन उलोवंकूच ना. तेंच्या फायलीचे पयलीं आमी कॉपी घेवया आनी कितें खऱ्यांनीच तेजो आमकां फायदो ना तो जाणून घेवया. मागीर आमी कितें करपाचें तें फुडें करया. तुमच्या वांगडा हांव आसतलो, तशेंच तुमी बेश्टे रावले जाल्यार हांव तुमच्या वांगडा कसो येवंक शकता. तेका लागून हांव ऑफिसरांक आपयता, तुमी तुमचो टायम दिया, हांव तांकां तेंचोय टायम विचारता. ऑफिसराक घेवन आमी बसया, हे प्रकल्प आमकां फायद्याक खऱ्यांनीच आहा वा ना तो पळोवया आनी मागीर आमी फुडें या. 1 मे 2022 पोरण्या गोंयचो सत्याग्रहाचो 159 दिसा निमतान धेंपो महाविद्यालयाच्या प्राध्यापक प्रज्वल साखरतांडे आनी विद्यार्थ्यांनी पोरण्या गोंयच्या सत्याग्रहाक भेट दिली. पोरण्या गोंय वाठारांत बेकायदेशीर बंगलो बांदपाक परवानगी दिल्या. सेव्ह गोवा एक्शन कमिट्स ह्या संस्थेच्या अंतर्गत हो बंगलो मोडून उडोवपाची मागणी धेंपो महाविद्यालयाचे इतिहासचो प्राध्यापक प्रज्वल साखरतांडेन केल्या. In this World Heritage precinct, an illegal bungalow has come up over there using political clout. A bungalow has been put up and they have got all the licenses and the permissions all illegally got. So our demand, and Save Goa Action Committee has been demanding, and I have been part of this for the various public meetings and all we have held here. In one voice, the whole of Goa had demanded and is still demanding the demolition of that illegal bungalow. We cannot have an illegal bungalow in the World Heritage Site. Apart from it being a World Heritage Site, it has lot of cultural, historical, religious significance. Old Goa was the erstwhile capital of the Portuguese and it is replete with such historical significance and importance. म्हापसा पालिकेचे वासप घर फाटल्या 2 वर्सां सावन बंद आसा. नूतनीकरण करपाचें निमीत दिवन वासप घर बंद केल्ल्यान म्हापशेकार तिडकल्यात.
नूतनीकरण सुरू आसा जाल्यार कांय दिसा वाचप घर दुसरे कडेन स्थलांतर कित्याक करूं ना असोय प्रश्न ते करतात. पोर्तुगीज काळान सुरू आशिल्ले ह्या वाचप घरांक 139 वर्सां पुराय जाल्यात. आतां तशें पळोवपाक गेल्यार म्हापशान लायब्ररी जाय, कारण नॉलेज हाका आमी इम्पॉर्टन्स सदांच दिता. आनी आयची जी नवी पिळगी आसा ते हळू हळू बुका कडल्यान इलेक्ट्रिकल वस्तूं कडेन वळपाक लागलेले आसा. तांकां नॉलेज थंयच्यान मेळटा म्हणटकूच बूक वाचप हें कमी जायत आसा. म्हणून आमी तांकां प्रोत्साहन दिवपाक जाय. आतां जर प्रोत्साहन दितले जाल्यार म्युन्सिपाल्टीचें एक तें कर्तव्य आसलें की जी आशिल्लें जें वाचनालय तें बंद जावपाक दिवंक जायना आशिल्लें. आतां फाटलीं 3 वर्सां जालीं, तुमी अशें म्हणलां की 3 वर्सां जालीं की लायब्ररी बंद आसा. म्हणटकच जर अश्योच लायब्ररी जर बंद उरत रावल्यो जाल्यार नवी पिळगी आनी जे वाचक आसात ते वतले खंय? आय वॉज व्हेरी हॅपी. पूण आतां कळ्ळें की तें कांय जायना. मग अशें हे म्हापसा सिटी जेका माहेरघर म्हणटात विद्येचे आनी कसले नाटकां सगळीं हांगासर पयलीं रिलीज जाता, मागीर सगळ्या गोंयांत रिलीज जाता. पूण म्हापशान अशें कांयच कशें जायना आमकां कांय समजना. आमकां रवींद्र भवन आतां हांव नकळो केन्ना जातलें तें, आमकां पळोवंक मेळटलें काय ना तें म्हाका खबर ना. पण लायब्ररीचो प्रॉब्लेम कांयच नासलो. येदी व्हडली बिल्डींग आसा तुमची आतां, ती मातशी रिनोवेट जर केल्ली जाल्यार सेंट्रल लायब्ररी हांगा ब्रांच आपली घालतले आसले. आय एम मेंबर ऑफ सेंट्रल लायब्ररी मोर दॅन 50 years ना. समवेअर इन 65 ते 66 हांव मेंबर जाला. अजून माझे कंटिन्यू आसा मेंबरशीप. पण म्युन्सिपाल्टी जी सीट जाल्या लायब्ररीची ती तशी आसा. गोंयांत दिसावड्याचेर काम करपी कामगारांच्या पगारांत वाड जातली. तशेंच कामगार मंडळाची पुनर्बांदणी बेगीनूच करतले अशी माहिती कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी कामगार अधिकाऱ्यां वांगडा जाल्ल्या बसकेंत दिली. गोंयांतली बेरोजगारी उणी करपा खातीर कामगार खात्यान प्रयत्न लेगीत सुरू केले. ते खातीर खासगी कंपनींतली रिती सुवातांची म्हायती मागपाचे निर्देश कामगारांक दितले. कुंभारजुवा हांगा महिला काँग्रेस मेंबर्स तर्फे आयोजित कुंभारजुव्याचे आमदार राजेश फळदेसाय हांचो भोवमान जालो. राजेश फळदेसायान आपणे कशा तरेन आपले आयुश्य लोकसेवेक दिवन सुरवात केली हाचेर उलोवप केले. आपलो कसलो स्वार्थ नासतना आपणे लोकांक मदत केली. इलेक्शनाक बसपाचे आपल्या मनात नासतना लेगीत हांव लोकांक पावतलो आनी म्हणून लोकांनी म्हाका राजकारणांत फुडें काडलो. हांवें इलेक्शनाचें केन्ना मनान धरून गेलो ना की हांव इलेक्शनाक रावतलो तेका लागून कामां करया. हें पयलीं तरी म्हाज्या मनान केन्ना विचार नासलेले. म्हाका अशें दिसलें ज्या मनशाक कितें गरज आसा ती आपल्यान करपाची. देवान म्हाका धंदो दिल्लो आसलो. तितले खंय नायले खंय तरी एक 100 रुपयांतले 80 रुपया लोकांक मोडपाक लागून हांव फुडें सरलो. जशी जशी लोकांक कळ्ळें की हांव काम करूंक लागलो, प्रत्येक जाण आपापली कामां घेवन म्हाज्या फुड्यान येवपाक लागले. म्हाका आनी उमेद जावंक लागली. हांवें केन्नाच चिंतलें ना की म्हाजे बाबा पयशे सगळे काबार जातले आनी हांव सर्व हें जातलो अशें म्हाका केन्नाच हें जालें ना. मनान सुद्दां म्हाजे विचार येयला. विचार केन्ना केला की इलेक्शनाक जशी जशी लोकांची मागणी जाली, म्हाज्या भयणाची, बाप भयणाची म्हाज्या, की भाई तूं फुडें सर, तूं फुडें. साईनगर हळदोण्याच्या श्री साई मंदिर प्रकारच्या सोबितीकरणाच्या वावराक आदलो आमदार ग्लेन टिकलोच्या हस्तुकी सुरवात जाली. ह्या वावराक सुमार सपूच 56 लाख रुपया खर्च येतले. ह्या वेळार उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत उपाध्यक्ष दिक्षा कांदोळकार, आदलो अध्यक्ष कार्तिक कुंडेकार, जिल्लो पंचायत वांगडी मनीषा नायक आनी थळावे लोक हाजीर आशिल्ले. जिल्लो पंचायत निधी वतीन हळदोणे मतदारसंघातली उदरगत कामाची गती चालूच दवरची. ह्या वावराचो लाव देवळांत येवपी भाविकांक जातलो अशें टिकलोन सांगलें. विजेच्या आपालिपाक उबगल्ल्या लोकांनी सौर उर्जा हो पर्याय मुखार येवंक लागला.
फुकट वीज दितले, फुकट उदक मेळटले हें आतां लोकांक मृगजळ दिसून लागला. फुकट नाका, निदान वीज आनी उदक नेमाक दियात अशें लोक मागूंक लागल्यात. साहिल संतोष गांवकर ह्या 26 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्यान सौर उर्जा वापरांत आत्मनिर्भर जायत असो नारो गायत पावलां मारल्यात. तेजपूर युनिव्हर्सिटी आसामांतल्यान एमटेक पूर्ण करतकच नोकरी फाट धरिनासतना स्वताचो उद्देग धंदो करपाचें थारायले. विजेची निर्मिती आनी पुरवण हातूंतलो फरक तशेंच वाडिल्ले विजेचे दर हातूंतल्यान सोलर पॅनल बसोवन लायटीचें बील शुन्याचेर हाडपाचो यत्न ताणें सुरू केला. आपल्या वांगडा वीज अभियंते सदानंद सांबारी हाका घेवन ताणें फोंडे, म्हापशां, दिवचल आदी सुवातीचेर सोलर पॅनल बसयल्यात. आयचे फर्स्ट बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.